कोरोना व्हायरस नाजाल्यार म्हळ्यार कोविड-19 हेचेर घराघरान बरीच म्हायती आयकपाक मेळटा, पण ही म्हायती कितपत सत्य याची पडताळणी जावपाक जाय. तर आयज आमच्या बरोबर ह्या विशयाचेर उलोवपाक आसात डॉक्टर मिलिंद देसाय. डॉक्टर मिलिंद देसाय हांणी गोंया मेडिकल कॉलेजीन MBBS केला आणि MD इन पल्मनरी मेडिसिन केला. फुडें त्यांनी लंडन वचून MRCP इन जनरल इंटरनल मेडिसिन केला. 10 वर्सां ते इंग्लंडच्या वेगवेगळ्या हॉस्पिटलांनी कामां करून परत आयला. गेली 2 वर्सां ते मडगांवां प्रॅक्टिस करतात. त्यांनी इंग्लंडच्या ग्लेनफिल्ड हॉस्पिटल लेस्टर हांगा फेलोशीप केला. ग्लेनफिल्ड हॉस्पिटल is one of the center of excellence for heart and lungs across the world. He has fellowship of various bodies like Royal College of Physicians UK, American College of Chest Physician, currently working as examiner for MRCP UK. नमस्कार. आज आम्ही कोविड-19 म्हणल्यार कोरोना व्हायरस ह्या दुयेंसाचो संक्रमण कशें कमी करपाचें, हाजो स्प्रेड कसो कमी करपाचो आनी हो स्प्रेड कमी करपाक कितें जतनाय घेवपाक जाय ताजेर उलोवया. द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट पयली गजाल म्हणल्यार पॅनीक जावप ना, भिवप ना. कित्याक आमी प्रिकॉशन्स घेवन, जतनाय घेवन, सोशल डिस्टन्सिंग, पर्सनल हायजीन ह्यो सगळ्यो गजाली करून डेफिनेटली कोरोना कंट्रोलांत हाडपाक शकतात. सो पयली गजाल नो पॅनीक, भिवप ना. दुसरी गजाल म्हणल्यार आमी पर्सनल प्रोटेक्शन घेवपाक जाय. पर्सनल प्रोटेक्शनान पयली गजाल म्हणल्यार हात स्वच्छ साबण आनी उदकान धुवपाचे. आतां आमकां आमी जशे डेली हात धुतात तशें धुवन ताजो इफेक्ट तितलो बरो जायना. सो एक स्टेप वायज हात धुवपाचे 20 सेकंद तरी लागपाक जाय. सो हाका एक टॅक्नीक आसा. देर इज एन अल्फाबेटिकल ऑर्डर. जस्ट अंडरस्टँड जावपाक SUMANK, or you can remember the name Suman, which is the name of a person, followed by K. So S म्हणल्यार कितें तें हिंदींतल्यानूय आमी करपाक शकतात आनी कोंकणींतल्यानूय. सारके और सीधे म्हणल्यार अशें हात धरप. मागीर U म्हणल्यार कितें उलटा. उलटा म्हणल्यार अशें. मागीर M म्हणल्यार कितें मुठ्ठी म्हणल्यार अशें. A म्हणल्यार कितें अंगुठा नाजाल्यार अंगठो असो. N म्हणल्यार कितें नाखून म्हणल्यार नाकटां अशी. आनी लास्ट K म्हणल्यार कलाई नाजाल्यार कंगन, कांकणां म्हणल्यार असो रिस्टाचो भाग असो. अशें 20 सेकंड धुवन मागीर हात उदकान धुवन मागीर ड्राय करपाचे. हें सगळ्यांत अत्यंत आवश्यक. नॉर्मल मनशाकूय बी हेल्थ कॅअर वर्कर्स तांकांय बी. सो ही पयली गजाल पर्सनल हायजीन. आतां दुसरी गजाल पळय, सोशल डिस्टन्सिंग. आमी एकामेका पासून अंतर दवरपाक जाय. कित्याक दवरपाक जाय? कित्याक कोरोना व्हायरस जो जंतू आसा तो एकामेका पासून स्प्रेड जाता, पूण ताका एक सर्टन डिस्टन्साचेरच तो स्प्रेड जाता. सो आमी एकामेका पासून सेफ अंतर दवरलें, ताका सोशल डिस्टन्सिंग म्हणटात, जाल्यार ताजो स्प्रेड जावपाचे चान्सीस खूब कमी आसा. एक एग्जांपल दिता. आमी आतां खंय क्लिनिकान लोक येतात. आमी कितें केलां, जर 10 खुर्च्यो आसात जाल्यार आमी प्रत्येक खुर्चेचेर पेशंट बसयनात, एक गॅप दवरतात. सो सोशल डिस्टन्सिंग. सेकेंड, गव्हर्मेंटान ऑलरेडी क्रावडेड प्लेसीस अवॉयड करपाक सांगल्या. कित्याक? क्रावडेड प्लेसीसान स्प्रेड बेगीन जातलो. आमच्या सरकारान स्कुलां बंद दवरल्या, ऑनलायन क्लासीस केल्या, सिनेमा हॉल बंद दवरल्या. सो हाजे पासून आमी हो स्प्रेड प्रिवेंट करपाक शकतात. बसींनी प्रत्येक सिटाचेर बसचे पेक्षा एक सीट सोडून, इवन एअरप्लेन्स हॅव डन द सेम स्ट्रॅटेजी. सो सांगपाचो मुद्दो कितें की सोशल डिस्टन्सिंग, एकामेका पासून एक अंतर दवरप, की तो जंतू स्प्रेड जावपाक शकना.
मागीर आमी मास्काचेर उलोवया. आतां मास्क कसो घालप, कसो काडप, कसलो मास्क घालप, ताजें खुबशें कन्फ्युजन आशिल्लें पयलीं. पूण आतां म्हाका दिसता सगळे लोक बरे हुशार जाल्यात आनी अलर्ट जाल्यात. सो मास्क घालपाची एक टॅक्नीक आसता ती आमी मागीर दाखयतले, आनी मास्क काडपाची एक टॅक्नीक आसता. सो मास्क घालतना तो बेश्टोच गळ्या भोंवती घालून कांयच फायदो ना. ताणें मास्कान नाक आनी तोंड फूल कवर जावपाक जाय. मास्क काडटना मास्काचो जो फुडलो भाग आसता थंय हात लावप ना. जी आमी दोरी आसता स्ट्रींग ती धरून काडप आनी तो मागीर मास्क डिस्पोज करप. सुटेबल डिस्पोजर खंयच्या खंय व्हडून जावचें ना, ताका सुटेबल प्रोसिजर आसा. एक फावटी आमी रियुजेबल मास्क ते वॉश करून परत घालूं येता. लास्ट N95 मास्क सगळ्यांक घालपाची गरज ना. फक्त हेल्थ केअर वर्कर्स आसात तांकां N95 मास्क घालपाची गरज आसा. आमी मास्काचेर एक व्हिडिओ पळोवया. फुडें आतां पेशंटांनी जांकां जोर येता जावं कितें सर्दी बी जाता तांणी कितें करपाचें. सो कोरोना वायरस म्हणल्यार एक फ्लू. आतां तुमकां सगळ्यांक खबर आसा फ्लू म्हळ्यार कितें. फ्लू हाजी लक्षणां कितें. मोस्ट इम्पॉर्टंट जोर येवप. आनी हो जोर मायल्ड येना, बरो हाय येता. एकदां कडकडो खावन येता, घाम येता, तकली उसळटा, आंग फोडटा, मागीर शिको येतात, नाक गळटा, दोळे चुरचुरतात, घश्यान त्रास जाता. ही फ्लूची लक्षणां. तुमकां जर ही लक्षणां आसात जाल्यार तुमी घराच रावात, एक पॅरासिटामॉल गुळी घेयात, उदक खूब पियात, हायड्रेट दवरात. तुमकां जाय जाल्यार तुमी डॉक्टराक, तुमच्या पर्सनल डॉक्टराक फोन करून सल्लो घेवं येता. डॉक्टराक कन्सल्ट करपाची गरज ना, कित्याक जर तुमी असले कारणां खातीर जर क्लिनिकान गेले जाल्यार ताजो आतां ह्या दुयेंसाचो स्प्रेड जावपाक शकता. पूण तुमकां जर सामकें बरें दिसना, गोळे आयिल्ल्या भशेन दिसता, श्वास घेवपाक त्रास जाता जाल्यार कितें डावट आसा जाल्यार तुमी डॉक्टरा कडेन वचपाचें. तुमचो डॉक्टर नाजाल्यार हेल्थ सेंटर, फ्लू OPDs आसात, प्रायवेट डॉक्टर्स आसात, ते तुमकां चॅक करतले, जायते इन्वेस्टिगेशन्स करतले, गरज आसा जाल्यार स्वॉब काडटले आनी मागीर ताज्या रिजल्टा प्रमाणे तुमकां उपाय करतले. उपाय 2 भाशेचे आसात जावं 3 भाशेचे आसात. जे मायल्ड सिम्पटम आसात तांकां आमी फक्त घरांच क्वॉरंटायन करात म्हणटात 14 दीस. आरोग्याची काळजी घेवप, बरें जेवप आनी 14 दिसांनी हें दुयेंस आपुणूच निवळटा. थोड्यांक कितें जाता, हॉस्पिटलान येवपा पडटा कित्याक तांकां श्वासोश्वास घेवपाक त्रास जाता, ब्रिदिंगाक त्रास जाता. मदीं थोड्या पेशंटांक ब्लड प्रेशर ड्रॉप जाता, ताका आमी सेप्सीस म्हणटात. ऑर इन अदर वर्ड्स तुमी थोड्यांनी आयकलें आसतलें सायटोकाईन स्टॉर्म, म्हळ्यार सामकें सिवियर दुयेंस. असले पेशंट आसता तांकां वेंटिलेटर जाय पडटा. पूण हाजें प्रमाण खूब कमी आसा. आमी ताजेर मागीर डिस्कशन करुया. सद्या आमी फक्त मेजॉरिटी कितें केसीस जाता तांचेर उलोवया. सो थोड्या लोकांक ऑक्सिजनाची गरज आसता, तांकां आमी हॉस्पिटलान एडमीट करून ऑक्सिजन दितात. सगळ्यांनी पर्सनल प्रोटेक्शन वापरपाचें, इन्क्लुडींग पेशंट, हेल्थ केअर स्टाफ, नर्सीस, डॉक्टर्स. एंड सायड बाय सायड इन्फेक्शन दुसरें आसा जाल्यार तांकां एंटीबायोटीक ऑर जी कोविडाचेर नवी कितें वखदां आयल्या ती आनी सपोर्टीव ट्रिटमेंट अशें करून पेशंट बरो जाता. आतां आनीक इम्पॉर्टंट गजाल म्हणल्यार हें आमी आतां कोविडाचें पॅन्डेमीक म्हणटात. पॅन्डेमीक म्हळ्यार कितें? पॅन म्हळ्यार सगळ्यांक जें दुयेंस स्प्रेड जाता ताका म्हणटात पॅन्डेमीक. एपिडेमीक म्हळ्यार दुयेंस जें स्प्रेड जाता, पॅन्डेमीक म्हळ्यार वर्ल्ड वायड. आतां म्हाका दिसता पॅन्डेमीक कंट्रोलान येता, स्लो बट स्टेडी. पूण एक नवो प्रॉब्लम जाला, ताका हांव म्हणटा इन्फोडेमीक. इन्फोडेमीक म्हळ्यार कितें? खुबशें इन्फॉर्मेशन जे सोशल मिडियांतल्यान आमी पळयतात, मॅसेजीस, व्हिडियोज,
ते स्प्रेड जाता. जो नॉर्मल मनीस आसता तो जेन्ना अशे व्हिडिओ पळयता तेन्ना तो आबूज जाता, भिता, ताका कळना कित्याक तें जें इन्फॉर्मेशन आसता, व्हिडिओ आसता, ताजो सोर्स तो क्रेडिबल आसा काय ना, तो खंयच्यान येतात. सद्या थोड्यो कॉन्स्पिरसी थियरीज आयल्यात की कोरोना मुद्दम दुयेंस आयलें जावं, म्हळ्यार दीज आर कॉल्ड कॉन्स्पिरसी थियरीज, स्पेक्युलेशन्स ऑर वॉट नॉट. दीज आर नॉट क्रेडिबल सोर्सीस. हाजे पासून दूर रावत. क्रेडिबल सोर्सीस म्हळ्यार कितें? नंबर 1, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फॅमिली वेलफेअर, तांची वेबसायट पळयात. खुबशे व्हिडिओज येतात, इन्फॉर्मेशन तांणी डिसिपेट केलां, इन्फॉर्मेशन दिलां लोकांक. गोवा गव्हर्मेंटाचे इन्फॉर्मेशन वेबसायट आसा. मागीर हेल्पलायन नंबर आसा 104 ऑफ गोवा गव्हर्मेंट, ताजेर फोन करात. मागीर तुमच्या दोतोराक विचारात. लोकल इंडियन मेडिकल असोसिएशन जावं बाकीच्यो लोकल मेडिकल बॉडीज तांणी गायडलायन्स केल्या, त्यो तुमी वाचूं येता, त्यो शेअर करूं येता. पूण रॉंग इन्फॉर्मेशन शेअर करूं नाकात, ताजेर विश्वास दवरूं नाकात. कित्याक सद्या सायकोलॉजिकली बी इफेक्ट जाला. पॅन्डेमिका लागून लोकांचे जॉब गेल्या, इकॉनॉमीक हें जाल्या, आनी तातूंत हो स्ट्रेस आयल्यार तें सगळें चड जाता. आनी चड जेन्ना स्ट्रेस आमी घेतात तेन्ना आमकां न्हीद पडना सारकी, इम्युनिटी लो जाता. सो इट इज लायक अ विशियस सर्कल. सो स्टे सेफ, स्टे अलर्ट. इन्फॉर्मेशन इज गुड. आय एम नॉट सेयींग इन्फॉर्मेशन तुमी वॉट्सॅप, सोशल मिडियाचेर, न्यूजपेपर, पूण तें क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन खंयच्यान आयलां तें पळोवपाची गरज आसा. आनीक सामकी इम्पॉर्टंट गजाल म्हणल्यार डायट. आतां सद्या कोविडाचेर वखदांचो रिसर्च चल्ला, क्लिनिकल ट्रायल चल्ल्या, खुबशे बरे न्यूज आमकां आयकुपाक येतात. थोडी वखदां बेनिफिशियल आसात, वॅक्सीन ट्रायल चल्ल्यात. पूण सद्या आमी सपोर्टीव ट्रिटमेंटाचेर चड भर दितात. आनी तातूंत सगळ्यांत इम्पॉर्टंट म्हणल्यार इम्युनिटी, आमची प्रतिकार शक्ती. आमच्या आंगान नेचर हॅज गिवन अस प्रोटेक्शन. आमच्या आंगान प्रतिकार शक्ती आसता, ती एकदां कमी जाता. आमी ती बूस्ट करपाक, ती वाडोवपाक जाय. हाका लागून एक बॅलन्स्ड डायट खावपाचो, तातूंत प्रोटीन चड आसपाक जाय. आनी सद्या एक थोड्या स्टडीजांनी अशें दिसून आयलां की विटॅमिन डी, विटॅमिन सी आनी झिंक हाचे प्रमाण चड आसल्यार इम्युनिटी बरी स्ट्रॉंग उरता, स्पेशली कोविडाक. सो आमी सप्लिमेंट घेवं येता ह्या वखदांचे. आनी 8 वरां तरी डेली न्हिदपाक जाय. कित्याक जेन्ना न्हीद सारकी जायना तेन्ना इम्युनिटी देंवता, स्ट्रेसान इम्युनिटी देंवता, आनी आमकां दुयेंस जावपाची शक्यता वाडटा. सो आमी बॅलन्स डायट घेवपाक जाय. स्मोकिंग शूड बी अवॉयडेड. स्मोकिंग करप ना, पान, तंबाखू, गुटखा खावप ना, वेळार थुंकप ना. पर्सनल हायजीन, दिस इज अ पार्ट ऑफ पर्सनल हायजीन. पूण सद्या कोविड परिस्थितींत हाची सामकी आमकां चड गरज आसा. आनीक पर्सनल प्रोटेक्शन ऑर प्रिकॉशन्स हातूंत भितर ज्यो गोश्टी आमी परत आमी ताका हात लायतात, लायक दाराची हँडलां जावं एनी सर्फेसीस, ते आमी जितले पॉसिबल आसा तितले डिसइन्फेक्ट करपाचे. सो डिसइन्फेक्ट करपाक सॅनिटायझर्स आसात, बरे ग्लव्स घालून तो सर्फेस रेगुलरली क्लीन करपाचो. आनी अशें करून आमी ताचो जो संसर्ग म्हणटात ऑर स्प्रेड तो कोविडाचो आमी कमी करपाचो. सो लास्ट एक मॅसेज दिवपाक सोदता हांव. SMS रादर SMS दिवपाक सोदता. SMS म्हळ्यार शॉर्ट मॅसेजिंग सर्वीस. S इज फॉर सॅनिटेशन, पर्सनल हायजीन, प्रोटेक्टिव्ह इक्विपमेंट. आमी निवळसाण दवरया, क्लेनलीनेस दवरया. M इज फॉर मास्क, वेअर मास्क. आमी आतां चडशे लोक गोंयांत आनी इंडियेंत मास्क घालतात, तरी पूण थोडे लोक मास्क घालनात, थोडे लोक मास्क घालतात पूण सारको घालनात. तो गळ्यान आसता, नाकाक आनी तोंडाक कवर करता. सो प्लीज वेअर युअर मास्क. एंड द लास्ट एस इज सोशल डिस्टन्स. सोशल डिस्टन्सिंग म्हाका आनी चड सांगपाची गरज ना, तुमकां सगळ्यांक सोशल डिस्टन्सिंग खबर आसा. सो हॅव दीस 3 weapons: SMS, sanitation
COVID heroes. We all are heroes, warriors, and what happens when the warriors and heroes go on a battle? They win the battle. So we have to win the battle. आम्ही हे युद्ध म्हणतात ते कोरोनाच्या अगेन्स्ट आम्ही जिखपाकच जाय. पॅनिक जाऊ नका, भिवू नका, रॉंग मेसेजेस स्प्रेड करू नका.